मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. पिवपाच्या उदका खातीर नव्या खात्याक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. गोंयांत रॉटवायलर, पिटबुल डॉग जातींचेर बंदी. नवो अध्यादेश येतलो रोखडोच, मुख्यमंत्र्यान सांगले मंत्रिमंडळाचे बसकेत. म्हापसा कोर्टाकडली पालिके कुशीची बार्देस कोमनी नदीची इमारत जाल्या म्हातारी. पोरणे बिल्डिंगेत मनशाचो वावर जावन रावला धोक्याचो. थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. गोंयभर शिवजयंतीच्या निमतान कार्यावळी जाल्यो व्हडा दबाज्यान. शिवमोगींनी रॅली आनी हेर सर्तीत घेतलो वांटो. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोंय मंत्रिमंडळान भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान वेगळे करून पिवपाच्या उदका खातीर नवे खाते तयार करपा सयत म्हत्वाचे निर्णय घेतले. उदका पुरवण वेवस्थापन सुरळीत करप आनी फुडल्या 25 वर्सां खातीर नियोजन करप हो मुखेल हेत आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके वेळार मुख्यमंत्री सावंतान पीडब्ल्यूडी वयलो भार उणो करपा खातीर आनी उदक वितरण सुदारपा खातीर नवे डीडीडब्ल्यू खाते स्थापन करपाचो हेत मुखार हाडलो. उदका स्त्रोत खाते आता जलाशयाक उदकाची पुरवण करपाचेर भर दितले, जाल्यार नवे उदका खाते घराचे वितरण सांबाळटले. नव्या खात्या खातीर अर्थसंकल्प येता त्या अर्थसंकल्पात दितले. क्रिएशन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर आमी पयर अनाउन्स केल्ले, कॅबिनेटाक हाडले. डीडीडब्ल्यू विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर वा पीडब्ल्यूडींतल्यान ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट हे कंप्लिटली सेपरेट जाले आनी त्या खातीर ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणूनच फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जातले. डीडब्ल्यू डिपार्टमेंटाचो सीई हो त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसतलो. पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे कांयच येवचें ना. पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान हॅन्स फोर्थ ओनली रोड्स आनी बिल्डिंग्स उरतले. इवन दो द सिवरेज इज गोईंग इन टू द सिवरेज कॉर्पोरेशन. सिवरेज कॉर्पोरेशन इज फुल्ली लूक आफ्टर बाय द सिवरेज कॉर्पोरेशन. आतां पर्यंत जातालें सिवरेज कॉर्पोरेशन नवीन पायपलायन घालताले, सीओर लायन प्लांट तयार करताले, मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले. तशें ना, सिवरेज सुद्दां सेपरेट जाताले, ते नॅक्स्ट हेका येतले. आतां पर्यंत जितक्या 100% तेजेर लक्ष दिवपाक जाय तितकें लक्ष वचनाशिल्लें. वेगळे डिपार्टमेंट केल्ल्या कारणान 100% लक्ष दितले. देर प्लॅन फॉर अनदर 25 years. म्हणजे WRD डिपार्टमेंटान ताका उदक हाडून त्या स्पॉटाचेर दिवप आनी हांच्यांनी लिफ्ट करून फिल्टर करून लोकां पर्यंत पावप हें काम. देर वील बी द कॉर्डिनेशन बिटवीन द WRD डिपार्टमेंट एंड DDW डिपार्टमेंट. गोंयांत रॉटवायलर आनी पिटबुल जातींचेर बंदी घालपा खातीर राज्य सरकार बेगीनूच संबंधीत अध्यादेशात दुरुस्ती करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान वेगळ्या घोषणेत दिली. तशेंच सुरक्षे खातीर जापसालदारकी निश्चित करून सरकारान ह्या जातीच्या मालकांची एनिमल हजबंड्री आनी वेटनरी सर्व्हिस डिपार्टमेंट कडेन नोंदणी करपा खातीर उपाययोजन सुरू केल्या. गोवा एनिमल ब्रिडींग एंड डॉमेस्टीक रेग्युलेशन्स एंड कॉम्पेन्सेशन ऑर्डिनन्स 2024 ताका अमेंडमेंट हाडला. आमी रोटवायलर्स आनी पिटबुल हे जे आसा पळय न्हू तो ब्रीड बॅन करपा खातीर आयच्या कॅबिनेट डिसिजन आतां तेंच्यांनी पयलीं रजिस्टर करचें पडटलें तें आनी तेजी काळजी आपुणूच तेजी जबाबदारी घेवची पडटली. तो कोणाक चावूंक जायना आनी हय येतले ऑर्डिनन्स येतलो. हेज्या फुडें येवचें ना आनी भायल्यान हाडूंक मेळचें ना. पिटबुल बेकायदो विदेशी नोकऱ्यो भरती संबंधीत फटिंगपणाच्या प्रकरणाचेर NRI आयोग सक्रिय नदर दवरता अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले. तरणाट्यांनी फटवणूक करप्यापासून सादूर रावचे अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केले. 2024 वर्सा सायबर घोटाळ्यांक लागून 100 कोटींचे म्हत्वाचे लुकसाण जाल्ल्यान गोंय सारक्या ल्हान राज्या खातीर एक व्हड हुस्को आसा अशेंय तांणी सांगले. NRI कमिशन आनी NRI डिपार्टमेंट आमचें NRI कॉर्पोरेशन हे कंप्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस. मॅक्झिमम म्हणजे आयजूय जशें म्हटलां पळय न्ही आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हे जे आहात भायर व्हरता म्हणून जे एजंट बसलेले आहात तांकां पयशे दितात, भायर वचून फसतात. अशे खूब जाण गोंयकार फसल्या. म्हणून कोणी ह्यान फुडें खंयच्यात काल आमी जशें AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड म्हटलां पळय न्ही हे सगळे हेच प्रकार आसात. ओके, थंय सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जावप इट इज अ बीग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर. लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचें न्ही एक म्हजें म्हणणें. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुजैफ शेख.
काय पोरण्या इमारतींक लागून म्हापसा शार म्हातारे दिसपाक लागला हे गोवा 365च्या कॅमेरेन दाखयल्ले. पोरण्या इमारतीची पांखी कोसळपाची घडणूक कांय दिसा आदी घडली. म्हापसा कोर्टाकडली पालिके कुशीची बार्देस कोमनीदादीची इमारत कड्डम जाल्या. हातूंत सरकारी कचेऱ्यो आसात. पोरणे बिल्डिंगेत मनशांचो वावर धोक्याचो जावन रावला. कसली घडणूक घडल्या उपरांतच सरकार दोळे उक्ते करतले वय थळाव्यांचो प्रश्न. म्हापसा नगरपालिका क्षेत्रांत मुख्य जाग्यार आशिल्ली कम्युनिदाद बिल्डिंग आतां म्हातारी जाल्या. ती केन्नाय मोडत हाचो नेम ना. ही पोर्तुगेज काळांतली इमारत केन्ना मोडत आनी कितल्या जाणांक घेवन पडत तेवूय सांगपाक येना. म्हापशेची पालिका आनी आमदार अजून मेरेन कित्याक हो प्रश्न तडीक लायनात? आतां कोणूय मेल्या उपरांत हो प्रश्न जाग्यार पडटलो वय? फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांचो प्रश्न. आता आम्ही आसा आमची पोरणी कोमनीदाद बिल्डिंग इट्स ऑन वर्किंग कंडिशन. आमचे सिनियर सिटीजन भितर काम करता आणि हे बिल्डिंगाची परिस्थिती इतके वायट हा, एनी टाइम इट कॅन कॉलॅप्स, म्हणजे केन्नाय मोडोंक शकता. हे स्ट्रक्चर तुम्ही पळयात, तेजे डॅमेजीस पळयात, विंडोज पळयात. आता हांव म्हणटा की हे सरकार कितें करता? सरकाराक आमी सांगूंक जाय तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा म्हणून. म्युन्सिपालिटी कितें करता? म्युन्सिपालिटीचे ऑपोजीट आहे ही बिल्डिंग. हांगासूनच एमएलए वयता, हांगासून सीएम वयता. आता आमचे सिनियर सिटीजन हितून काम करता, फाल्यां कॉलॅप्स जाले, कोणी मेले, मागीर तुम्ही एक्शन घेतले हेजेर की तेजे पयलीं तुमचे कडेन ऑप्शन कितें ना? अरे तुमचे पब्लिका कडेन पयशे जाय ते आसा तुमच्या खात्यान, ते पयशे कित्याक यूज जायना? असले कामाक कित्याक यूज जायना? बेश्टे फालतू कामाक आमी यूज करून तुम्ही पयलीं पावतात तुमी एडवर्टायज करपाक. हांव रिक्वेस्ट करता हांगातल्या आमदाराक, म्युन्सिपालिटी आनी सीएमाक सुद्धा जाता तितके बेगीन हेजे एक्शन घेवंक जाय हे बिल्डिंगाचे. कित्याक हेंचे लायफ इज इन डेंजर. केन्नाय कॉलॅप्स जावंक शकता आणि जाल्लेय आसा. आता पणजे ही बिल्डिंग कॉलॅप्स जाल्ले आहा रूफ, आणि भायरूय खूप जाग्यार जाल्ले आहा पावसान. आता हे पावसान सरकार रिटर्न स्टेटमेंट दिवंक जाय की हेंका कितें जाय जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल म्हणून. इतके माझी मागणी आसा, जाता तितके बेगीन हेजे एक्शन घेवंक जाय सरकारान. आणि एक इन्सिडंट जायता. फाटल्या एका आमच्या वार्डा वयली एक कोचकर फॅमिली यांची एक ओल्ड बिल्डिंग आहली, त्याची सज्जा पडून तरी एक दोन गाडयो सादारणचे डॅमेज जाले. आनी बाकी जे अशे बिल्डिंग आसा ताका आमी नोटिसी धाडलेले आसा आनी त्यो खाली कर म्हणून, कित्याक भितर तर रावात जाल्यार रेजिडेंट आहा तांकां धोका आहा. तशीच आमची एक एडमिनिस्ट्रेटीव कम्युनिदादची बिल्डिंग जी पयली रिनोवेशनाक घेतलेली हेरिटेज बिल्डिंग ती, आनी तेचें काम जावपाचें आसलें आनी ते म्हाका दिसता अजुनूय जावंक ना. म्हाका दिसता तेचेरूय आमचे एमएलए आहा तेंच्यांनी लक्ष घालचें, जाल्यार ती बिल्डिंग डेंजर जाल्ली आहा. आनी अशें तर ते सज्जा बी जर पडोंक लागत जाल्यार लोकांच्या जिवाकूय धोको आहा. कित्याक आयज थंयसर ऑफिस चालू आसा आनी लोकांची रहदारी आसता. कित्याक आतां फाटल्या 4 दिसांक आमी पळयले ते लक्ष्मीनारायण टेम्पल आहा तेच्या फुडले बिल्डिंगेचे जे वयर आमी पाकाटी घातलेली जे जीन सिटाचे जे वयर कवर केल्ले ते आख्खेच वाऱ्यान पडोन थंयसरूच ते शिरकाले. एकूच पत्र पडलो सकयल, तरी तो कोणाचेर पडलो ना म्हणून नाशिल्लो. पूण हेचेर आमी म्युन्सिपालिटीनूय जे ओल्ड बिल्डिंग आहा परत एकदा हो इन्सिडंट जाल्ल्याक नोटिसी धाडल्यो आहा आनी लोकांनी जे ओनर आहा तेंच्यांनी त्या बिल्डिंगेची कॅर घेवची. जाल्यार फाटल्या वर्सा म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान हे इमारतीची अवतिकाय खबर आसा हे मिडियाक सांगिल्लें. पूण अजून मेरेन हो प्रश्न तडीक कित्याक लागना? आमदारान कानार केंस सोडल्या वय? हो एक मोठो प्रश्न जावन रावला. पळयात आमदारान दिल्लें आश्वासन. That was promised by me in my previous tenure. Mapsa Municipal Council was a restoration project. तेजे पयली म्हापशान आदले बिल्डिंग जायते रिस्टोर जालेले आसा. This is going to be a next project, that is the administration of Komunidad building. But तितून विषय कितें आसा, it is not a government building, it is a private building.
सो सरकाराचे कशें कितें करूंक शकता तेजेर प्रोसिजर चालू आसा. एज सून एज वी गेट क्लॅरिटी ऑन वेदर द गव्हर्मेंट कॅन टेक अप द बिल्डिंग, अदरवायज वी विल डू इट थ्रू प्रायवेट एजंट. बट दॅट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल बिल्डिंग, खूप पोरणे जावन आसा आनी इट इज द कोमनीदाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बार्देस. फक्त म्हापशेची एक बिल्डिंग न्हू, म्हाका खबर आसा की आमी म्हापशेचे गांवकार जावन आसा, बाकीचे कोमनीदादाचे गांवकार जावन आसा आनी वी वील इन्श्योर दॅट इन द इंट्रस्ट ऑफ द गांवकार ऑफ ऑल ऑफ बार्देस आनी जितले बार्देसान जितले कोमनीदाद आसा तांकां सगळ्यांक वांगडा हाडून वी वील मेक श्योर दॅट दिस अ व्हेरी ब्युटिफूल बिल्डिंग दॅट दे फील प्राऊड टू कम इन. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार, पळोवया फुडल्यो खबरो. CRZ संरक्षित वाठारात अनधिकृत बांदकाम केल्ल्याच्या आरोपा उपरांत कावेलसेच्या ग्रामपंचायतीन आशिष नेहराचे मालमत्तेची पळोवणी केली. अधिकारी आणि थळाव्या कार्यकर्त्यांच्या दबावाक लागून आता बेकायदेशीरपणान बांदिल्लो रस्तो काढून उडयला. पूण कन्स्ट्रक्शन डेब्रिज आणि रस्त्याचे सामान अजूनही सुवातेर उरला. पळोवयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मोबर आसात आनी मोबरार हांगा जो क्रिकेटर आशिष नेहरा आसा हे गेल्या जाग्यार आसात आनी ह्या आशिष नेहरान हांगा इलिगली जो रोड आसा हो बिचार वचपाक केल्लो आनी ते सुद्दां CRZ भितर आनी तेणें विदावट परमिशन घेतना आसतना पंचायती कडच्यान तेणें रोड स्टार्ट केलो आनी रोड करतरेक जायती एलिगेशन जाली, पंच मेंबराची जाली, सरपंचाची जाली, अशें करून जायती एलिगेशन जाली. तरी पूण पंचायतीन लास्ट एका जेन्ना काम चलता तेन्ना वॉर्ड पंचान कंप्लेन करतरेक रोखडीच सरपंचान एका नोटीस धाडली ते काम स्टॉप करची म्हणून. तरी पूण काम स्टॉप करनासतना हेणें रोड कंप्लीट केलो. पूण लास्ट पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेतलें की हो रोड ताका नोटीस धाडपाची आनी ताका नोटीस धाडली आनी त्या नोटीसीचेर तेणें हो जो रोड आसा हो कंप्लीट काडून आतां एक कडेन फातर जे आसात एक कडेन दस्तन करून दवरले कडेन आसात. आज कावलीसी पंचायती इन्स्पेक्शन ह्याच कामा खातीर केलें की ते पळोवपाक खरें काडला काय ना म्हण तें. जर हांगा येवन पळयलें जाल्यार खरें तेणी काडले कडेन आसा. आज हे क्रिकेटर आनी बाकीचे लोक आसात हे कितलेशे दिल्लीवाले येवन हांगा जागो घेतात आनी इलिगली काम करतात आनी हांकां कोणाचो सपोर्ट उरता तो कळना. म्हणूनच आज बरें दिसता की कावेलीसी पंचायत जी आसा ह्या पंचायतीन आज हे जो फातर घातले हे कंप्लीट काडून घेतले आनीक आज तेजें इन्स्पेक्शन केलें. आतां हो सगळो जो बॉल आसा वो CRZ फुडें आसा. CRZ कितें इन्क्वायरी करतले आनी कितें एक्शन घेता तें पळोवचें पडटलें. काय एज अ इश्यू तुमी जाणाय तेणी तो रोड विदाउट परमिशन केल्लो. सो वी हॅव ताका लेटर बरयल्ली तो ते काडचो म्हूण इलिगल केलो तो रस्तो आनी तेमी पयर आमकां बरयला लेटर तेमी आमी काडला आनी तो आमी रस्तो फातर काडलाय म्हणून आनी जॉब कंप्लीट केलो म्हणून. सो ताका लागून आमगे लोकल पंच आनी सेक्रेटरी आमी फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन चोवपा येयल्ले. सो तेणें काडला. सो आतां काडला तो आनी जायत काम आहा तेचें. तो सद्याक फातरूय आहाय ते जायते आहाय फातर तेमी काडले ते मशिनान काडले परतून. सो हेज प्रमाणे आमगेले आमी नेक्स्ट मिटिंगेक घातले आनी चयतले आनी CRZ बरयतले. CRZ कितें म्हणून बरयतले दॅट तेगे केसूय CRZ चलता. सो आमी ताका लेटर केली काड म्हूण तेजेरी तेणाक रिप्लाय केले आपण काडला म्हूण. सो वी वील ऑल्सो रायट टू CRZ. सो एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेया मागीर लेट CRZ डिसायड वॉट टू डू because restoration and other things are part of the CRZ. So as far as panchayat is concerned, we will write to that. What they have done is the fatar bim काढले तेमी कितें केलें फकत रॉबल घातलें. सो रॉबल घालून तेमी तितलो केल्लो सो ते रॉबल काडले. सो आतां आमी ते CRZ बरयतले एज पंचायत एज पर द लेटर saying that we have gone to the site and this is what we have seen. So let the CRZ take the next action. तुमचे परमिशन बी कांय ना ना परमिशन आम ताका पयलें सांगलेलें केन्ना जेन्ना काम कोण सांगलां आमगे पंचान म्हाका सांगलेलें हिंग कोण रस कोताया म्हूण. सो आमी 2 दिसांनी येयले तेन्ना रोखडे ते थिंग पावलेले मागीर ते आयतरा हाडले काडे मुखार व्हेला. सो आय रिस्पेक्ट दॅट आमगेली लेटरीक तेमी रिस्पेक्ट केला आनी पंचायतागे डिसिजनाक तेणें आतां रस्तो पोत्तून काडला. बट स्टील द CRZ मॅटर इज देर. सो वी वील रायट टू CRZ and next necessary action CRZ will take.
मुगे भाशेन ते आमी वच जाणा हिंगा आमगे गांवच्यांनी जायत ते मुजे देखून एलिगेशन घायलें पयशे गेल्याय आनी तो रस्तो करपाक दिला आनी ते चोरूंक जाय म्हूण पांचाडां बसल्याय सो आमी तांकां कांयच दिवं ना आनी तांकां आमी हिंगा म्हाका रोखडें हांव चोयल्लो आनी हांवें सरपंचा सांगिल्लें सरपंच आमी थिंग सायटीर या आज केशे बी भाशेन आनीक आमी सायटीर येयले आनी सायटीर चोयले सो आमी ताका रोखडें नोटीस काडलें तूं स्टॉप कर म्हणून सो हें नोटीस काडलें आसतना देखून आमगेलें जायत जाणांचें सरपंचाचें नांव पेड्यार केलें म्हजेंय नांव पेड्यार केलें पूण ओके तें आमी घेवन बसलो नाय तेम कितें केलां तें तेमकां कोण येतलें कित्याक कात तें दुसरे सुवातेक आतां तेमी आमी तांकां नोटीस काडले तुमी ते रस्तो हो काडचो म्हूण सो तेमी आमगे हेजे प्रमाणे काडले तेमी आनी मुखार आतां आमी आमगे मिटींग एक ते कितें कोन्न करपा जाय कात करपा जाय तें ताका आमी लेटर कोन्न आपयना दोनूय पार्टींक CR आमी तेजे मागीर डिसिजन घेतलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकर आनी मुजैफ शेख. बुधवारा गोंयभर शिवजयंती व्हडा दबाज्यान मनयली. ह्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी चालू आसात. रॅली आनी हेर सर्तींचेय नेटान आयोजन जाला. पळयात गोंयभर मनयल्ल्या शिवजयंतीचे कांय उर्बेभरीत खीण. छत्रपती शिवाजी महाराज आज पासून आमी हांगा उबे रावता आमच्या देवतांची पूजा करपाक आमकां मेळटा तें भाग्य आज आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजान दिल्लें आसा. धर्मवीर संभाजी महाराजान दिल्लें आसा तें आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावप ही काळाची गरज आसा. जास्त माहिती येणाऱ्या पिढीक जाणून घेवची जेणे करून भुरग्यांक कळटलें. आजची पिढी केन्ना ना केन्ना सोंपतली पूण नेक्स्ट पिढीक शिवाजी बद्दल आनी संभाजी बद्दल जास्त माहिती प्राप्त करपा खातीर शाळेय वृत्ती सेवा शाळेंतसून सुरू जावची किंवा स्कुलांच्यान सुरू जावची आनी जास्तीत जास्त माहिती भुरग्यां कडेन पावची जेणे करून मागीर तांकां सगळी माहिती मेळटली आनी शिवराय किंवा शिवाजी कितें हें तांकां लक्षांत येतलें. योद्धा म्हणून ते अन्याया विरुद्ध लढले. छत्रपती महाराजाजवळ खूपशी शिस्तबद्ध लष्कर सुकटीत प्रशासकीय यंत्रणा आसल्यो की त्यांच्याकडे जे गुण असले गनमी कावा तंत्राचा वापर त्यांच्यानी यशस्वीपणे केला. देशाचे प्रधानमंत्री पळय बी उलयतना सांगलेले आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजाचे व्हॅल्यू कितें आशिल्ले व्हॅल्यूज कितें आशिल्ले आनी तेंचे वेगळे जिवनाचे वेगळे तरेचे तेंचे तत्व कितें आशिल्ले हे घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आसा. प्रत्येक गडार खंय छत्रपती शिवाजी महाराज ध्वजाचे रोहण करताले, ध्वजारोहण करताले. जे किल्ले काबीज केले की ध्वजारोहण करप आनी अशेंच आज छत्रपती शिवाजी महाराज येवच्या पयलीं आमी आज हांगा भव्य आनी दिव्य असं एक ध्वजारोहण करता. भगवा ध्वजारोहण जे आमी शांतीकायेचे प्रतीक आसा, एकात्मतेचे प्रतीक आसा. शिवाजी आणि शिवोली हितून खूप असे नाते म्हाका तरी खूप फराव भाशणान माझे सांगता आणि आज ते हे नाते छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या हितून शिवोलेन इतिहास घडलेलो आसा आणि तितून हे शिवोलेचे स्वरूप जे आसा ह्या आम्ही रावल्या जाग्यार जे थिएटर म्हणटाले आमी काळ्या हितून अशें पुसून हे धवे लायनीन छत्रपती शिवाजी महाराज चौक अशें ह्या आमी चौकाचें नांव तर 17 तारखेर आमी दिवपाक जाय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भारत. आयचो हो हिस्टोरीक मुवमेंट जो आमी ध्वजरोपण केला तो आणि तुम्ही सगळ्यांक ते आसा हांगा खूप बरें दिसता. आणि येता ते 17 तारखेर मार्चाचे जेन्ना आमची मुर्ती जातली ती सगळ्यांकून गोंयान सगळ्यांक व्हडलो उत्सव जातलो. कोणी येता आनी कितें करून उलोवंक सोदतात पूण आमच्या भयणी आईंची आमी रक्षा करपाक जाय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय शिवाजी जय भवानी. हरे 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की.
सनातन धर्म जो असा तो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान फुडें वयतात, त्यांचे विचार ते फुडें वचपाची त्यांची तयारी असता आणि असेच विचार घेऊन फुडें वचपाची गरज आसा. तो जन्माक येता कारण कित्याक की खंय तरी अतिक्रमण जाता, त्या अतिक्रमणाक रोखपा खातीर त्या रोखणे गरजेचे आसा म्हणून असो मनीस जन्माक येता आणि असो मनीस इतिहासाक ना तर सबंद जगभर आपले नाव करून जाता. आम्ही आमच्या गावातील सुधारणा जे उलट शिकलेले आहेत त्यांना त्यांचा उद्योग धंदा किंवा त्यांना नोकरी देण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने होऊन प्रयत्न करूया. आजचा हा जो शिवजयंतीचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी या ठिकाणी तुम्ही सर्वजण आलात, त्या ठिकाणी शिवजयंती समारोह कोरगावच्या वतीनं आम्ही सगळ्यांचे ऋण व्यक्त करतो. एक वेळ जीव गेला असता तरी बरं झालं अशी खानाची स्थिती झाली होती. शिवाजी महाराजांचा बंदोबस्त करण्याची वेळ होती. शाहिस्ते खान, दख्खन प्रतापवाद, शिवाजी राजे तुमच्या समोर आले अशी त्याने हुशारकी म्हणली, पण त्याला मान खाली प्रसन्न करा, समोर जावं. छत्रपती शिवाजी महाराज जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी. शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतात आणि शिवाजीचे काम आणि संभाजीचे काम त्यांच्या प्रेरणेतल्यान आमकां सदांच ती प्रेरणा जी आसा ती सदां उपयोगाक पडची अशें ह्या समाजाचेर मागता. फाटल्या वर्सा बी जालो, फाटल्या वर्साक राज्याभिषेक शिवाजी महाराजांचो जाल्लो 350 वर्सां पूर्ण झाल्या बद्दल नेहमी संध्याकाळच्या वेळी शिवनेरी किल्ल्यावर त्या ठिकाणी जे शिवाई आईचं देऊळ होतं, मंदिर होतं, त्या मंदिरामध्ये जायची, दर्शन घ्यायची आणि त्या देवीकडे मागायची. आई हिंदवी स्वराज्य स्थापनेचं जे स्वप्न अधुरं आहे ते पूर्ण करणारा असा सुपुत्र मला ते माझ्या पोटी कसा मुलगा जन्माला येतो. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या सप्तकात पावल दवरतना पुराय राज्यात सुकी परिस्थिती कायम आसा. तापमान वाडत आशिल्ल्यान आनी आर्द्रतायेची पातळी उणी जायत आशिल्ल्यान सविस्तर अदमास बारीकसाणेन पळोवया. फाटल्या 24 वरां सावन गोंयांत सुके हवामान जाल्ल्याची माहिती भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. सगळ्यांत चड तापमान पणजे 33.4 डिग्री जाल्यार मुरगांवां सगळ्यांत उणें 24.4 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. 7 दिसाच्या तापमानाचो अदमास व्हडलो बदल दाखयना. चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आर्द्रतायेची पातळी स्थिर आसतली. सकाळीं धुकें तयार जाल्ल्यान लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. पुराय गोंयांत सुकी परिस्थिती. पणजे चडांत चड तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस. उतर ते मध्यम धुक्याची शक्यताय. तापमानात व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. बिरेस्तारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.